आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पयलो गोट भाग्यवंता जुजे वाजा तूं बाणावले देव बिरांतीच्या गोराब्यान जल्मलोय. आमच्याय गोराबे बापाच्या मोगान भर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निबार. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पुरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. मामा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन. दुसरो गूट भाग्यवंता जुजे वाजा भावार्थाक लागून पिडापीड सुस्तोल्या बाबा भयणीच्या आदाराक तूं गेलोय. आमचीं काळजां खोतीन आनी दुखीन आसलोलें तांय उगोड. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. तिसरो गूट भाग्यवंता जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पोशिल्ल्या लोकांक तुवें दिली. जेजूचें राज वाडोवंक जांकांय आमकांय तुजी उर्बा दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निबार. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. भाग्यवंता जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पोरजोड आयताय. आमचे पासत माग सायबा
भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोड आयताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोड आयताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोड आयताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोड आयताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोड आयताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचा उजवाड पोजोड आयताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा बाप्पा कानी पिता कानी पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि समान सदाकाळ चवथा गूट भगवंता तुझे वाजा पिडेक सांपडलोल्यांक तुवें कुडी आत्म्याचो इलाज दिलोय आयजूय तुजी मजत मागतल्या पिडेवंतांक बरी कर नाव पवित्र तुझी कशी सादर जाता तुझी संवसारात जावं आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ठाण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटान तुवें आमकां निवार आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा 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 सायबा जेजूच्या शिसा आमचे पासत माग जेजूच्या शिसा आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा आदी आतां आनी सदां सुद्दां काल आमेन पांचवो गूट भगवंता तुझे वाजा भगवंत पोणीन जिवन केंडयेक तुवें ह्या संवसाराक दोळे धांपले आमकांय शेगुणी जिवीत जिवंक एक भगवंत मरण फावो कर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय भगवंता तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजोड आयताय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं प्रमाण मेरे कृपेन वल्ले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मध्ये तू सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूज जेजू
बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अजून जुजे वाजा आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बसावण्यो आमकां फावो जावच्यो. In yesterday's gospel, we had the story of the healing of a leper, and today we have Jesus healing a paralyzed man. It's another one of my favorite healing stories because in it, Jesus gives us a clear sense of his priorities. Hello, I'm Father James Kubicki, and before I get into those priorities, I have a question for you. If you found out that you had cancer, and also that there was someone who could take that cancer away, how fast would you go to get to that miracle worker? You can just imagine how the crowds of people who were sick or disabled tried to get to Jesus as fast as possible, so much so that today's gospel says there wasn't even any room in the house where Jesus was preaching to them. And so the paralyzed man is carried to the roof and then lowered down by his 4 friends. But Jesus doesn't heal his paralysis right away. First, he heals his soul by telling him, "Child, your sins are forgiven." See, this is where Jesus shows us his priorities. For Jesus, the illness of the soul, or sin, is worse than paralysis or sickness of the body. And so he forgives the man's sins first before healing his body. Now, how about that question I asked you? If you knew you had cancer and that there was someone who could heal you, wouldn't you get to him as quickly as possible? But do you have the same priorities as Jesus? What about soul sickness? What about the cancer of the soul that's known as sin? Jesus can heal you of that in the sacrament of reconciliation. Is it as important to you to be healed of soul cancer as it would be to be healed of cancer in your body? Do you go as fast as you can to the sacrament that heals your spiritual sickness? Are your priorities the same as Jesus? सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमचो नोवेनांचो 5 जुजेवाजाच्या नोवेनांचो निमणो दीस. देवाक आमी दिनवास या सगळ्या देण्या पासत बागेवन जुजेवाजाची मजतीन जी आमकां मेळट्यान आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन सगळ्या पिडीवंतांक आमी बागेवन जुजेच्या हातान घालुया. तशेंच आयज जावन आमची बोपाट सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. आयज पयलें नोवेन. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता जोनस द कॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता. तेच बरोबर आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया मारिया द कॉस्टा ताच्या जल्माच्या दिसाक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन बागेवन जुजेवाजाची मजतीन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सवे आसचो. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजूचे राज स्वताचे आनी नितीचे आनी हे राजाचे मिसांव साकार करून जेजूक जायते सोंसचें पडलें. ह्या कोश्टांनी ताका कुर्साचे मरणाक पावयलो. जेजूचें मरण ताच्या वावराचो शेवट न्हय पूण जैत. आमची माय मारिया आपल्या पुता जेजूच्या जिवितांत
मोन्नात आनी ताच्या पुनर्जिवणपणांत एक खेरीत वांटेली आसली. आपल्याय कोश्टा दुमाळ्या वरवीं तिणें आपल्या पुताक सांगाता ताच्या सोडवणेच्या वावराक एक मोठें आनी लागशिल्लें खांद मारलें. हें मनांत दवरून आयच्या नोवेनाच्या निमाण्या दिसा विशय असो विचून काडला. माय मारयेच्या पावलांनी चलून प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसून तुमी म्हजे गोवाय जायात. ह्या संवसारांत जेजूचे गोवाय आमी जावं आमची पावलां मारतात तेन्ना खुर्साक आमी वेंग मारता, दुमाळ्याक आनी जिविताचो बाग कोत्ता. आनी हें सगलें आमी प्रमाणीकपणा खातीर कोत्ता तेन्ना सोर्गीचें राज आमचें जावंक पावता. तर दुमाळ्या मोदे पर्यान जेजूचे आमी गोवाय जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दियोसिजेच्या पाद्री आनी मोतवाशा आनी देव आपोण्याच्या वावरा खातीर पेटयला. आमच्या पाद्रींनी आनी मोतवाशांनी बागीवून जुजे वाजाच्या पावलांनी चलून जेजूच्या काळजीदार सेवक जावं आनी असल्या जिविताक जाय ती देव आपोणी आयल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आयज आमी आमचे फिरगोजेंत भोंवपाट सायबीण मायेची परबेची तयारी सुरू कोत्ता. आमचे मोगाळ मायेक आमचो मोग मोगतना सगल्या आमच्या आवयां पासत बापाक दिनवाचुया. आमच्या गोरबेस्त भयणां पासत मागुया. आनी आपल्या लग्नीक जिवितांत भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या आमच्या भावा भयणांची बापान काकलूत करूंक आनी तांकां भुरग्याच्या देण्यांनी भरून दादूस करूंक आमचे सोर्गीचे आवयचे विनवणेन देवा बापाचो आदार मागुया. आनी चिंतना मनान धरून ही मिसाची भेट भेटयता आसतना आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. जायते पावटी प्रमाणीकपण आमी विचून काडूंक ना. जायते पावटी आमकां इल्लोसो धुमाळो आयलो आमी फाटीं सरल्या निर्शेल्या असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्गुजार देव आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सत्प्रेम सुदान सांगपार मेळ्ळें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्प्रादाळक न्हीद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, आपल्या विसवांत आमी भितर सरतल्या म्हूण जी देवान भासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून आमचे मदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसवान भितर सरूंक उशीर पावलोलो म्हूण दोरिना जावंक चोत्राय धरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी तेच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. तांणी देवाचें शुभ वर्तमान आयकलें पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक तें आयकलें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून
आमी देवाचे विसुवान भितर सरतल्या कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या राजान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक तीं कोदींच पावची नात. संवसार रोसला त्या मेरेन देवाचो वावर सोंपलो, कित्याक 7व्या दिसाक खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलोलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपोवन देवान विसव घेतलो. तरूय आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसवान भितर सरची नात. तर आमी त्या विसवान भितर सरूंक बारी वावरुया आनी तो आमकां चुकोना जावंक ती देवाचेर कोरपल्ली ते भाशेन आमी कोलपोचे न्हय. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवान आमचे खातीर केलां तें कोदींच विसरोचें न्हय. परतून म्हणुया, देवान आमचे खातीर केलां तें कोदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी फुडले पिळगेक कोलीत करूंक जाय. मुणगे सर्वेस्पराचें तोरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं अजापाचीं कर्तुत्वां. जबाब. देवान आमचे खातीर केल्या तें कोदींच विसरूं न्हय. फुडले पिळगेन जल्मा येवची आसली ती भुरग्यांनी हें सगलें ओळखून घेवचें आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें, देवान केलां तें कोदींच विसरचें ना आनी ताच्यो आज्ञा सदांकाल पाळून दर एक फुडले पिळगेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिळगेन दुसरे पिळगेक अशें शिकोवचें. जबाब. देवान आमचे खातीर केलां तें कोदींच विसरचें न्हय. तीं आपल्या पुर्वजां सारकीं मोस्तीं आनी दारून काळजाचीं, मोनान पोतीर आनी देवाक अविस्वासी जायना जावंक एके पिळगेन दुसरे पिळगेक अशें शिकोवचें. जबाब. देवान आमचे खातीर केलां तें कोदींच विसरचें न्हय. उद्गार. एक व्हड बाकणार आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सव्यासो तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफारनावान आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 2 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोदशी घेवन आयले, पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून
जेजू आसलो त्या जाग्या वयले दोळे काडून तांणी पाटूस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आथरुणा सयत देंवयलो. तांचो भावाक पळयून जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां तुका भोगसली. तेन्ना थंय बसून आशिल्ल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनान चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनान रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंततात? आरकाराक सांगू, तुजी पातकां भोगसली. हो, उठ, तुजें हातरून घे आनी चल. हातलें खंयचें अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें हातरून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें हातरून घेवन सगल्या कुशीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परपंटून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मुखाने तुका क्रिस्त. संदेश भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक मेळटा आनी कसली एक वस्त घडटा तेन्ना आनी आमचे मुखार हो संदेश पावता तेन्ना सगल्यांक एक सारको संदेश. ह्या संदेशाक आमचो जबाब कितें हाचेर धरून आसा आमकां कितें मेळटलें तें. आयचें वाचप आनी आयचो सेवा धर्म आमकां उलो मारता. प्रमाणीकपणान जी कोण जियेतात तांचो जबाब एक भाशेन जातलो ह्या संदेशाक. जे कोण भासकोळपणान जियेतात, खोटेपणान जियेतात तांचो जबाब ह्याच संदेशाक दुसरे भाशेन जातलो. तेच बरोबर आनी तिसरे भाशेचेय मनशां आसा. कसलोय संदेश ती तांकां कांयच पडलेलें ना. म्हाका कित्याक पडला असलो एटिट्यूड तांचो जायते फावटी जाता. आनी हे आमच्यान भाव भयणीनो आमच्या भोंवतणी आयज पासून नदर मारीत जाल्यार आमच्यान समजून घेवंक जाता. हो प्रमाणीकपणाचो उलो आनी हो संदेश आमकां जेन्ना सगल्यांक पावला आनी ह्या दिसांनी पावता, वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडत आसात, तेन्ना वेगवेगळ्या मनशांचे जबाब वेगवेगळे तरेन आमकां मेळटा. थोडे जाण हो प्रमाणीकपणाचो संदेश जो आसा तो मानून घेवन हे प्रमाणीकपण सांबाळूंक दीस आनी रात वावुरतात. आमच्यान तांकां एक्टिविस्ट अशें म्हणूंक जातात ह्या दिसांनी, जे आमचें गोंय राखचे पासत भायर सरत आसात, उलो कानार घालीत आसात, हो संदेश दीत आसात. जाल्यार ह्या प्रमाणीकपणाच्या संदेशाक धुमाळ्याचो जबाब दिल्लो आसा. आनी आयच्या विशयान आमी खरीत भाशेन प्रमाणीकपणा पासत जे कोण धुमाळो सोंसतात तांकां आंकवार मारेच्या हातान घालून बागेवन जुजे वादाचे मजतीन तांचे पासत मागता. धुमाळ्याचो जबाब खरीत भाशेन जांच्या हातान पदवी आसा आनी जांकां दिसता आपणाक लुकसाण जातलें, जांकां दिसता आपणाचे बॉस जे आसात, रूल्स आसात, तांचें उतर खाला पडत जाल्यार म्हजी कदेल वेतली, म्हजी पदवी वेतली, म्हाका कमिशन मेळपाचें आसा तें मेळचें ना. आनी असल्या कारणाक लागून बडे भिवून तांचो जबाब दुसरे भाशेन. जे कोण संदेश दिवपाक आयल्यात तांकां धुमाळो दी. जे कोण संदेश दिवपाक जाणी तोंड उगडलां तांची तोंडां बंद कर. जे कोण हो संदेश दिवपाक मुवमेंट सुरू केल्यात ते मुवमेंट हणायेर घाल, धुमाळो दी. भाव भयणीनो, हेच्या पयल्या वाचपाक हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमी आयकलां, देव आपलो संदेश दिता
आनी जे कोण हो संदेश मानून घेवपाक तयार आसात, रुचला तेन्ना जावन, जेन्ना रुचना देवान आख्खी घडून हाडल्या तेन्ना जावन हो आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी हो आशिर्वाद आमच्या फुडाराक मेळत रावतलो. पूण जो आशिर्वाद सुरवेक जावन आमकां दिल्लो आसा तो आमचो आमच्या जबाबाचेर धरून ना जातलो. म्हणजे थंयसर खास दितली, आशिर्वाद मेळचे बदलेक खास दितली. कित्याक सगल्यांक आमी देवाच्या मुखार उबी रावपाक गरज आसा. जेन्ना निमाणे झडटेचो दीस येतलो तेन्ना आमी सगल्यांनी थंयसर उबी रावूंकूच जाय. कोणाच्यान आमी म्हणूंक जायना हांव इन्फ्लुएन्स मारून दुसरे वाटेन वेतलो, तें करपाक जावचें ना. म्हणटच सगल्यांकूच जरी तरी झडटी आसा जाल्यार देवाच्या ह्या आशिर्वादाचेर आमी आड वचून शिराप मागून घेतले. हाच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे भाशेन हो मनीस जो आपणाच्या आंतरुणाकूच तेंको नासलो म्हणपाक जाता, एक संबंद ताणें घडलेलो आपल्याच्या ह्या आंतरुणाचेर, देखून ताच्या इश्टांनी जेन्ना जेजूशी ताका हाडलो, जंय तांकां खबर मेळ्ळली, संदेश मेळ्ळलो की जेजू आपल्या घरा आसा, जेजून जायत्या जाणांक हात लावन बरें केल्या, तो पेकोवणी दिता, तो दुयेंस झांच कोत्ता, भेंवचार पासून काडटा. हे जे 4 जाण इश्ट आसतले ते इश्ट हो संदेश मानून घेवन आपल्या ह्या इश्टाक घेवन जेजूशी आयले. तरी आसतना ह्या आरेन दल्लल्या मनशाच्यान आपल्या आंतरुणावेलो उठूंक जायना. ताचो संबंद ह्या आपल्या आंतरुणा लागीं बरोच दाट जाल्लो आसा. एक भशेन आमकां जण एकल्याक जायते पावटी जायते जाणांक आमचे मदल्याक दुयेंस सोडीच ना, उरफाटें म्हणूंक जाता आमी दुयेंसाक सोडीच ना. वो कसलेंय वायट व्यसन लागलेलें आसा, जावं सोरो पिवपाचो, सिगरेट ओडपाचो, ड्रग्स घेवपाचो, वो हेर दुसरे भाशेचे व्यसन आसात, ते आमकां सोडीच नात कशेंच. वो आमी ते सोडूंक सोदिना, चिटकून आसा. आमचो संबंद ह्या व्यसना लागीं, ह्या दुयेंसा लागीं एक घट्ट जाल्लो आसा. आनी असल्या वेळार जेजू ह्या आरकाराक बरो करता. आनी बरो करता आसतना हें जें कारण आसा, हो संबंद दुयेंसा लागीं आनी व्यसना लागीं धरपाचो जें कारण आसा तें म्हणल्यार पातक. तें पातक काडटा. पुता तुजी पातकां तुका भोगसली. आनी पातक जेन्ना कुशीन काडलें तेन्ना हो संबंद वायटा कडेचो आसा, म्हणजे दुयेंसा कडेन जो संबंद आसा, वायट व्यसनां जी आसा तांचे लागीं जो संबंद आसा तो आपुणूच तुटटा. तो तुटटा तेन्ना आज्ञा जी दिली ती ताच्यान मानून घेवंक जाली. नाजाल्यार ही आज्ञा मानून घेवपाक खरेपणी अवघड. उठ, तुजें आंतरूण घे आनी तुज्या घरा वच. आनी हो मनीस जो आरेन दल्ललो आपलें आंतरूण सोडिनासलो, आंतरुणाक तेंको नासलो, उठलो, आंतरूण घेतलो आनी घरा गेलो. तारण मेळ्ळें ताका. आयज आमकांय संदेश आसा. हो संदेश तूं कशे भाशेन घेता, हो संदेश हांव कशे भाशेन घेता, हो संदेश आमची समुदाय कशे भाशेन घेता, हो संदेश आमचें गोंयचें राज्य आयज कशे भाशेन घेता, ताचेर धरलेलें आसा. आमकां कितें मेळटलें, आमकां कितें रावता. जरी तर प्रमाणीकपणाचो आमी जबाब दिलो जाल्यार वय आमकां तारण मेळटा. हेंच तारण मेळपाक आंकवार मारीन आपल्या पुताक जोल दिलो आनी आमचे पासत ताका दिलो. आनी ह्या पुतान हें तारण आमकां दिलां. भाग्योन जुजे वाज हेंच तारण आपणें घेवन दुसऱ्यांक दिवंक सेलावांक पासून पावलो. सेलावांचो आपोसल जालो. भाग्योन जुजे वाज आपल्या गांवांत जावन म्हणजे गोंयांत जावन हो संदेश घेवन जेन्ना दुसरे कडेन गेलो तेन्ना आमकांय आयज उलो प्रमाणीकपणाचो जबाब आमी ह्या संदेशाक दिवं. आनी हे भाशेन धुमाळो पासून आमकां आसा जाल्यार तो धुमाळो आमी बऱ्यान बदलूं. जशे भाशेन जेजून दुयेंस जें आसलें तें बऱ्यान बदललें, ताका भलायकी दिली. तशेंच आमच्याय जिवितांत हो रिवर्स करपाक जें कितें वायट आसा तें बरें करूं. जी आमची बडे बेसारमाय आसा वो आमी जायते फावटी आमकां कित्याक पडलां असले एटिट्यूड्स घेवन आसात जाल्यार तो बदलूंक आनी आमकां जण एकल्याक जेजूचे गवाय जावंक फावो कर म्हूण हे भेटेन आमी मागुया.
राहूया. थोडीशी मागणी आता आम्ही देवामुखार दवरूया. आपल्या जिवितांत येतोल्या दुमाळ्यांक काळजीदारपणान फुडो करून बागेवन सुचे वाजापुरी जेजूचे दिरादीक गोवाय जावं देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान आपलो वावर करूंक आनी धर्माक आनी जाती खातीक लागून जातोल्या वायटाचेर खोर निशेध मारून तें सोपोवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्तांवांनी जेजूची शिकवण आपणावन तिचे प्रमाणे आपलें जिवीत जियोंक आनी सुर्गीच्या राजाची तत्वां सगल्यांक शिपटावचे कार्य काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. आयचो नोवेनाचो दीस दिवसीचे पाद्री आनी मोटवाशा आनी देव आपोवण्या वावरा खातीर भेटयला. पाद्रिनी आनी मोटवाशा आपल्याक दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक आनी असल्या जिविताक जायती देव आपोवणी आयल्यार पुरो म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. मोडगांव आनी चिंचोणे वारादांतल्या गवळ्या आनी पुर्जे खातीर मागुया. तांचेर आनी ह्या वारादांनी चलतल्या गवळीक वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण तशेंच कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां बेगीन सुटका दी म्हूण बागेवन तुजे वाजाचे विनवणेन बाप्पा लागीं मागुया. उगीच रावन आमची चणेकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरूया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्याक ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां प्रमाणीकपणान चलून तुज्या पुताचे गोवाय जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sodas tu capete,
मोक्षान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावू आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातान पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांच्या शासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व काय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 पगाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सय पूण सर्गी तुका सय सय. बापा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणे मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवच धरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेवन जुसे बागेवन धर्मता बागेवन जुसे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनात आमेन. प्रमाणीकपणाचो संदेश आमी मोगान आपुरबायेन घेवन तूं बाळो आमकां येता तेन्ना तो आमी सोंसूंक
आनी ह्या दुमाळ्यांतल्यान देवाचें बरेपण चडून घेवंक आमकां करपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो प्रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां डायनान पडून दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ताक किंवा तुज्या धर्मदताक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रातभर चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात. शेळीच्या जेवणाक आबयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. समर्थ म्हज्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिव नाका. आमेन.
हांव आयलां तांकां जिवीत मेळचें म्हूण आयलां ते तांकां सुभापणान मेळचें म्हूण आयलां. प्रार्थया. स्वर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्रयोदशी फाल्यां आमची भाग्योन जुजेवाजाची परब आमचे फिरगोजेन 2 मिसां जातली परबेची. पयले मीस 7 वाजता आनी दुसरे मीस प्रभाजीक मीस 8:30 वाजता. जे कोणे नांवां दिल्लीं आसात तांणी हे मिसाचे भेटेन येवन हांगासर येवन भाग घेवचो. त्याच बरोबर ही आमची दोनूय मिसां लायव्ह स्ट्रीम जातली. ज्या कोणाक येवपाक मेळ्ळो ना तांणी आपल्या घरांत रावन ह्या मिसांक वांटो घेवं येता. सांकवाडे ह्या वर्साक परबेच्या मिसाक आमी सगळ्यांनी वचूंक जायना, पूण दर एके फिरगोजीचो एक वांगडी एक प्रतिनिधी ह्या परबेच्या मिसान बिस्त साहेबा बरोबर वांटो घेतलो. आमचेय फिरगोजीचो एक फिरगोज गवळीक सभेचो वांगडी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान ह्या मिसान परबेच्या मिसान वांटो घेतलो. तशेंच फाल्यां आमचो गोंय अस्मितायेचो दीस, ज्या दिसाक ओपिनियन पोल जाल्लो जायतीं वर्सां फाटीं 54 years. सांजे 3:30 वाजता मडगांवां लोहिया मैदान हांगासर ओपिनियन पोल डे सेलेब्रेट करपाक येवजिल्ले आसा. सगळे जे आमचे गोंयचे वेगवेगळे NGOs आसात, मुवमेंट्स आसात, ते बाराबोर आयल्यात सगळे आनी आमकां सगळ्यांक उलो मारला, सगळ्या लोकांक येयात म्हण बाराबोर मेळून आमी हो दीस मनोवया. तशेंच आमच्या सरकाराक जो संदेश दिवपाक जाय तो संदेश दिवया. बरे भाशेन झगडी केस्तांवां करून बोवाळ मारून न्हय, पूण नॉन वायलंट वे, पिसफूल वे. जाल्यार हातून भाग घेवंक तुमकांय सगळ्यांक हांव उलो मारता. जाता ते भाशेन तुमी सगळ्यांनी हातून भाग घेवचो. फाल्यां सांजे 3:30 वाजता मडगांवां लोहिया मैदान हांगासर. नवेनाचे मागणे. देवा, तुझ्या याज्ञिका भाग्योन तुझे वाजाची देखील आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सुबेक आजयेच्या शिमा पर्यंत वर चढायली. तुझ्या चाकरां तुझे देवीक उतर परगटून आमकां उत्तम जिविताची देख दिली. आमी आमच्या सुसान आनी असोक्तायेन पुण्यवन जिवीत जोडून ताचे मजतीन आमचो भावार अदीक वाडूंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमी जावूं मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. खरीत भाशेन जुजेवादाचे मजतीन सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागुया. वो करून आपणा पासत मागूंक लायतात जी आमची UK भाव भयणां आसात, वो करून आमची गोंयकारां आसात तांचे पासत जायत्या जाणांक ही कोरोना व्हायरसाची कोविडाची पिडा लागलेली आसा. 5th tier ती भितर सरलेली आसा. जायती सेक्युरिटी तांणी आतां घेवपाक जाय तांचे पासत खरीत भाशेन. आनी हेर सगळीं जीं हे कोवीड पिडेन कश्टवतात आनी कश्टवपाची आसात तांचे पासत भाग्योन जुजेवाजाचे मजतीन आमी मागुया. सर्गींच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलो काय तुझें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुझ्या सेवका भाग्योन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिनसवार ओजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओचारांनी पवित्र सभेच्या गोपान घडून हाडली. तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडय. आमी तुझे मोगाचे नीज गवाय जावन निर्मी
आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार मागता तो उपकार आमकां फावो कर. आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमच्या सुम्या आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचन्यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उपकार. Mm.